म्हाका दिसता एक आनंदाचो क्षण आसा की गांवान एक शैक्षणीक इमारत उबी जाता आनी मया सारक्या गांवान ही जावप आनी तेच्या फाटल्यान जे वावुरलेले आसा रुपेश बाब तशीच तेंची टीम हेंचें कौतुक करून दिसता। अशें गांवान अशी बिल्डिंग तयार जाता स्कुलाक भुरग्यांक नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर भुरग्यां फुडल्यान मॅनेजमेंट दवरता भुरग्यांक सुद्दां नवीन शाळेन वचपाक नवीन जेन्ना एक स्कूल निर्माण जाता एक न्यू क्लासरूम जाता एक वेगळी उमेद आसता। तशीच टिचरींग जे टिचर्स आसता टिचींग फॅकल्टी आसता तांकां एक वेगळो उमेद आसता एक वेगळो आनंद आसता ह्या स्कुलान येवन क्लासरुमान येवन भुरग्यांक शिकोवपाचो आनी हो म्हाका दिसता उमेद हे दोनी भुरग्यांनी हेचे फुडें सरचे आनी जशें हेणें म्हटलां की 4 चाक आसता हे सगळ्यांनी बरोबर जावन हे फुडें वचपाक जाय। एड्युकेशन इज मस्ट आनी एड्युकेशनाचो आमचो मूलभूत पायो आसता एड्युकेशन। जशें आमी पयलींच्यान पळयतात आमचे एपिक्स सांगता आमकां एड्युकेशन तेजेर मनशाचो खरो भवितव्य फुडलें फ्युचर तेजेर ठरता। एज्युकेशन जे भुरग्यांक एज्युकेशन हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आसता। आज जशें रुपेश बाबांनी सांगले खंय तुमी वतात तुमचो फुडलो फ्युचर जो घडपाचो आसा ते तुमचे बेस आसता एज्युकेशन। नेबर्सान आपल्या रिलेशन्सान एक बरे भुरग्यांचेर एक बरे कल्चर घालचे बरे तांचेर गुण घालचे तांकां बरेच विचार घालचे।